मेरा नाम रुपेश अग्रवाल है। देवर्सी ग्रीन्स परवरी में मैं रहता हूँ। हमारे यहाँ जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, पूरा ये जो कोविड-19 का वायरस कोरोना का चल रहा है, बहुत डेंजर चल रहा है। और इसमें क्या है कि सब लोगों को घर में रहने के लिए बोला गया है ताकि सोसाइटी से कोई बाहर ना जाए, सोसाइटी के कोई बाहर का आदमी अंदर ना आए। तो हम लोगों ने, हम सब भाई साहब उसके साथ मिलकर, जैसे हमारे आप लोग देख पा रहे हैं, सब लोग इधर हैं और यहीं पर एक ये सब पूरा इसेंशियल जो सर्विस है उसकी सुविधा उपलब्ध कराई है। और इसमें हमारे ये ॲडव्होकेट संदीप नायक, देवश्री गिनाचो एक नागरीक आणि हांव जाले एक वर्स हांगा रावता. केन्ना हांगा कसलेच प्रॉब्लेम कोणाक आयले ना. बट जेन्ना पासून हो कोविड-19 जो व्हायरस गोंयान आनी पूर्ण देशभरात आनी जगान जो पसरलो, ताची भयानक एक एक गोष्ट आनी एक एक माहिती आमकां न्यूजा कडल्यान आनी वॉट्सॅप कडल्यान कळत रावल्यो. आनी आमच्या मोदी गव्हर्मेंटान, जो BJPचो गव्हर्मेंट आसा ह्या पूर्ण देशांत आनी परत आमच्या स्टेट ऑफ गोवा ऑल्सो, त्याने एक उत्तम जी डिसिजन घेतले की पूर्ण देश लॉकडावन फॉर द 21 डेज. आनी तेजे आयज 20 दीस जाता. फाल्यां तो लॉकडावन सोंपपाचो आसा. बट तेजो लॉकडावन जो जालो तेजो आमकां एक फायदो जालो की आमी कोण भायर सरले ना. आनी जो व्हायरस, जो पर्टिक्युलरली जो व्हायरस एक स्प्रेड जाता कम्युनिटी एका पासून दुसऱ्याक, तो सगळो बंद जालो आनी आमी सगळे घरानूच उरले, आमच्या कॉम्प्लेक्सानूच उरले. बट जेन्ना हे घरान रावपाची आनी कॉम्प्लेक्सान रावपाची डिफिकल्ट सिच्युएशन आमचे कडेन जेन्ना आमकां कळ्ळें की आतां आमकां भायर वचूंक शकना, आमकां कांय गोश्टी आसा ज्यो एसेन्शियल कमोडिटीज आसा त्यो मेळचे ना, तेन्ना आमी पर्टिक्युलरली आमच्या कॉम्प्लेक्सान अशें डिसिजन घेतलें की ह्यो कम्युनिटी सगळ्यो आमी स्वताहून हांगा मागयतले आनी हांगा थ्रू व्हॉलेंटियर जे खूब जाण आमचे जे नागरीक आसा तेंच्यांनी आपूण जावन स्वताहून जावन अशे व्हॉलेंटियर रावले की तेंच्यांनी पूर्ण जो कॉम्प्लेक्स, जो 350 फ्लॅटाचो येदो व्हडलो कॉम्प्लेक्स आसा, तेजी जबाबदारी घेतली की हे एसेन्शियल कमोडिटीज आमी लोकां पर्यंत. हांव ॲडव्होकेट नारायण कलंगुटकर, रेसिडेंट ऑफ देवश्री ग्रीन परवरी. आमच्या सोसायटीन जवळ जवळ 350 फ्लॅट आसात आनी ह्या 350 फ्लॅटान जायते रेसिडेंट जे आसात ते फक्त गोंयचेच न्ही तर भारताच्या इतर राज्यांतले सुद्दां जातले. थोड्यां कडेन स्टॉक आशिल्लो, थोड्यां कडेन स्टॉक नाशिल्लो. एसेन्शियल कमोडिटीज हे कशे मेळटले आनी तातूंत जाल्यार आमी घरांतल्यान भायर पडूंक शकनाशिल्ले ड्यू टू लॉकडावन. अशा परिस्थितीन कितें जालें, आमी आमचे सोसायटीचे एक व्हॉलंटियर ग्रूप फॉर्म केलो. आमी जवळ जवळ 40 जाणांचो ग्रूप व्हॉलंटियर फॉर्म केलो आनी तातूंत आमचो सागर गोवेकर आनी फुडें लीड घेतले आनी ताणें सांगलें की तुमी फक्त आपल्याक सपोर्ट करा, आपूण तुमकां जाय तितलो फायनान्शियल हेल्प प्रोवायड करता. आनी हें करता आसतना आमच्या सोसायटीन आमी खबरदारी घेतली टू क्वॉरंटायन अवर सेल्फ इन देर फ्लॅट. प्रत्येकान जबाबदारी घेतली, प्रत्येक व्हॉलंटियरान, की आमच्या सोसायटी खातीर आमी सगळ्यांक क्वॉरंटायन करुया. नोबडी वील गो आवटसायड अँड वी वील नॉट अलाव एनीबडी टू एंटर इनसायड. आनी अशें करता आसतना आमचो सागर गोवेकर हांणी इनिशिएटीव घेतली की बार्देस बागायतदाराक तेणी कॉन्टॅक्ट केलो, बार्देस बाजाराक, मागीर डेल्फिनोक कॉन्टॅक्ट केलो. तशेंच बाकीचे आमचे व्हॉलंटियर आशिल्ले रुपेश अग्रवालजी, हांणी सुद्दां आमकां लोकल व्हेजिटेबल फ्रॉम मळीक फार्म फ्रॉम हसापूर अवेलेबल केले. तशेंच बाय आमचे मिनोरा, त्यांनी खबरदारी घेतली की आमच्या रेसिडेंटा खातीर ब्रेड, पोळी आनी पाव जो आसा तो अवेलेबल करपाचो. आनी अशें करता आसतना हांगासर आमकां एक कोण तरी मनीस जाय आशिल्लो जो ह्या सगळ्याची जबाबदारी घेवंक शकता आशिल्लो. आमी एक कृष्णा म्हणून मॅनेजर आशिल्लो, ताका हांगासर त्याची हेल्प घेतली आनी ताका बऱ्या प्रकारचे सहकार्य दिले ते आमचो बाब प्रमोद दिवजी आनी विनोद नादुरमठ हांच्यांनी. आनी आमचो मनदीप जी म्हणून एक आसा, तांणी आमकां हांगासर जे सेक्युरिटीज आमचे आसा आनी जे आमचे हांगासर सेक्युरिटी प्रोवायड करता आमच्या सोसायटी खातीर, तांकां मास्क, सॅनिटायझर प्रोवायड केले आनी तांची रक्षणाची जबाबदारी घेतली, सुरक्षेची जबाब मारलेलो आसा. म्हजी सगळ्यां कडेन विनंती आसा की अशे जे सोसायटीज आसा, गांवांत विलेजीस आसा, तांच्यांनीच अशें सोशल डिस्टन्सींग मेंटेन करून आपापली खबरदारी घेवपाची गरज आसा. आनी कोविड-19 फुटबॉलाचेर जशी शूट मारता तसो शूट मारून भायर धांवडोवपाची गरज आसा. आज आमी